कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान 45वो वर्धापन दीस मनयलो. कदंबा ट्रान्सपोर्ट गोंयची लायफलायन. ती आपलो फायदो पळयनासतना लोकांची सेवा कशी करची हाका प्राधान्य दिता. वर्धापन दिसाच्या कार्यावळी वेळार मुख्यमंत्री उलयलो. सोशियो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ऑफ आवर स्टेट हो व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल जर कोणी प्ले केला आसतलो जाल्यार तो कदंबान प्ले केल्लो आसा आणि इट इज अ लायफ लायन ऑफ गोवा हे म्हणपाक कांयच हरकत ना. 550 डेली शेड्यूल्ड बसीस ह्यो शटल सर्विसीस, इंटरस्टेट रूट, रुरल कनेक्टिविटी आणि एअरपोर्ट लिंकेज ह्या हातूंतल्यान ते चलयता. कदंबा ही प्रॉफिटा खातीर चलयना, कदंबा ही सर्वीस दिवपा खातीर चलयता. 50% कन्सेशन आमी स्टुडंटाकूय दिता, सिनियर सिटीजन्सांकूय दिता. 100% कन्सेशन आमी फ्रीडम फायटर्स, दिव्यांग पर्सन, कॅन्सर पेशंट, HIV पेशंट्स हांकां 100% कन्सेशन ऑन देअर पासीस दिता. चड लोकांनी मंथली पास सिस्टमाचेर वचपाची गरज आसा. आमी डिजिटलायज डे बाय डे करता. थोड्या दिसांनी सिंगल कार्ड हे सगळ्या बसींचेर यूज जातले. ही सिस्टम थोड्याच दिसाच्या भितर आमी इम्प्लिमेंट करता, जेणे सातत्यात सगळे बस स्टँड, डेपो रिपेर, रिनोवेट करपाचो संकल्प दवरला. सगळ्यात पयलीं आमी वास्कोच्या बस स्टँडाचो फावंडेशन स्टोन येता त्या 4 तारखेक घालता. वेल मॉडर्नायज्ड आनी PP तत्वाचेर आमी हो बस स्टँड बांदता. कदंबाचो रिटायर्ड स्टाफ आसतलो किंवा एक्झिस्टिंग स्टाफ, तुमचे काही ड्यूज जे पेंडींग उरल्या, सरकार तुमचो चेअरमॅन आणि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर इन्क्लुडिंग MD टायम टू टायम गव्हर्मेंटा कडेन उलयता. जाता तितके बेगीन, म्हणजे माझे तर म्हणणें आहा की फाटले फावटी आमी 50% दिल्ले, उरलेलेय बी जे आहा पळय न्ही ते आतां ह्या 1-2-3 म्हयन्याच्या भितर आमी दिता, इतकें हांव तुमकां आश्वासन दिता. वर्धापन दिसा निमतान कदंबा बशींच्या 2 नव्या इंटरस्टेट रुटांचे उक्तावण जालें. हाचे विशीं येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन म्हायती दिली. प्रायव्हेट सॅक्टरान काम करतल्या बायलांक मुख्यमंत्र्यान दिल्ले हाफ तिकेट सुविधे विशीं माविन उलयलो. विजयदुर्ग वचपाक आमकां कदंबा बसी जाय म्हूण लोकांची मागणी आसली. आतां आमी इंटरस्टेट जेन्ना थोडे बसीज आनी रूट्स धाडटा, आमी खूंय चड डिमांड आहा थिंगा धाडटा. आमी असले लांब रुटार वयता, आमकां प्रॉफिटूय मेळटा. प्लाव बॅक जे आमी म्हणटा परत ते पयशे आमकां हिंगा वापर लोकांच्या प्रवासा खातीर करपाक मेळटा. सो जानेवारी 26 आमकां फोनाचेर पळोवपाक मेळटलें की बाबा बस खंयची वयता, खंयच्या रुटार वयता, कशें लोकांक कळटलें. हे जे कंप्लेन करता, उटसूट कंप्लेन आसता की ही बस पावंकूच ना, ही बस ना, हें जावपा ना. स्टुडंट आसून दी, वर्कींग विमेन आसून दी, हँडिकॅप्ड आसून दी, सिनियर सिटीजन आसून दी, हांकां सगळ्या 50% इन्क्लुडींग स्टुडंट्स आसाच. ते जे ते कदंबाक ते लॉस जातले ते गव्हर्मेंट तांकां दितले. तशेंच कळंगूटच्या आमदारान गोंयच्या येरादारीचेर केल्ल्या विधानाचेर येरादारी मंत्र्याची जाप. तेजें मत बदलीत आसता, तुमकां खबर आसा, सो हांव तेजेर कांय कमेंट करपाक सोदना. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन कितले बरे प्रमाणान चलता. आज हिंगा 2 न्यू रूट आमी इनॉग्रेट केल्ले आसा. न्यू बसीज आमी हाडीत आसात, बस कंपनी येयल्ली आसा. शॉर्टली आमकां इलेक्ट्रीक बसीज दितले. ल्हान बसीज त्योय थोड्यो जाय म्हूण सांगला, आमी ओके केला. सरकारूय पयशे दिता. पयलीं हांवें ती फायल क्लियर केला. कोण उलयता तांकां उलयन दी, म्हाका म्हाजे कमेंट ना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.